स्टेटमेंट दिला सीएमान सांगला की तुम्ही तुमचो स्ट्रायक कॉल ऑफ करचो ते लेटर आहा ते सद्या आमी एबियन्सान धरता म्हणून. सो फुडलें तुमचें कितें कशें कितें पळय कशें आसा, एबियन्स इज नॉट द सोल्युशन आमी हें पयलींय सांगलेलें. आनी जो मुवमेंट स्टार्ट जाल्लो तितून आमी क्लियर कट मेन्शन केल्लें की रिवोकेशन जावपाक जाय आसलें. जेन्ना आमी शानंद्र मतदारसंघाचें पळयतालीं तेन्ना आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड जाल्लें की रिवोकेशन जावपाक जाय. आनी आमच्या लोकां कडेन आमी जेन्ना विचारता लोकूय आमकां तेंच सांगता की रिवोकेशन जावपाक जाय. बिकॉज एबियन्स हेज्या पयलू अशें करून एबियन्स म्हणून एक प्रोजेक्ट शानंद्र मतदारसंघांनी हें केल्लो. तेजे नंतर तो थोडे तेंप बंद उरलो प्रोजेक्ट आनी मागीर परत चालू जालो. सो अशें एबियन्सान दवरितलें म्हणून सांगलें आनी मागीर फुडें समज चालू केलें जाल्यार इट इज सिमिलर लायक आमकां आतां सद्याक थंड करपाचें आनी मागीर जाय तशें प्रोजेक्ट चालू करपाचें. सो इट इज क्लियर की रिवोकेशन जो डिमांड घातलेलो तो आमी क्लियर केल्लो आसा. इनिशियल स्टेज सांगला बी दिसता इनिशियल स्टेजीक एबियन्सान धरता मागीर सगळें डिस्कशन फुडें करून मागीर करता. 8 दीस लागतले म्हटल्यार सरकाराक जाय नाल्यार एक दिसान कितेंय करूंक जाता. आयजूच करपाचें अशें कांय ना. फाल्यां कर परवां कर 2 दीस लागले 2 दीस लागूंक शकता. तशें आमी हें म्हणूंक शकना. बट सरकाराचें डिसिजन तें दे कॅन डू. बोर्ड मिटींग बीन घेवची पडटली म्हणून सांगला तशें. हेल्थाचो कन्सर्न आहा म्हणून सांगला पळय आतां इतले दीस आमी रावल्या आनी कितें आसा तो रिजल्ट सारको व्हरपाक मेळपाक जाय. बेश्टेच आमी कितेंय उलोवन आनी कितें सांगून अशें जावपाचें ना. आनी हेल्थाचो कन्सर्न जो म्हणटा आतां आमी इतले दीस लोकांक लागून रावल्या लोकांचोय आमकां कन्सर्न आसा. आमकांय नाका की लोक इतले दीस रावल्ले जाणटी बायलां आसा भुरगीं आसा तुमी पळयता आसतलें आतां पासून न्हिदल्या वांगडाच आसा. सो म्हाकाय तेंचोय कन्सर्न आसा की बाबा ते इतले दीस त्रास काडटा गांवाक लागून त्रास काडटा सगळ्याक लागून त्रास काडटा. म्हाकाय हें दिसता आमचो तुशार आसा होय हांगा स्ट्रायकाचेर आसा. पण कितें आसा पळय तें सारकें जावपाक जाय. बेश्टेच कितें आमी उलयलें आनी कितेंय जालें अशें जावचें ना. आनी समज तांकां दिसता ना तेंच्यांनी काडपाक जाय आसलें गॅजेट काडपाक जाय आसलो. हें ऑफिशियल गॅजेटाचेर आवट करूंक जाय आसलें सर्क्युलर काडूंक जाय आसलें. अशें कांय जावंक ना. सद्या लेटर रेडी आसा म्हटलां तेणें. तूं जर कॉल ऑफ करता जाल्यार तो सद्याचो पालेम विलेजीचो प्रोजेक्ट आसा तो तेंच्यांनी एबियन्सान धरता म्हणून सांगता. पळय कशें आसा आयज आतां अशें रातचें अशें डिसिजन घेवंक शकना. बेजीक कितें आसा आमकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन उलोवपाक जाय. बाकीचे कोण आमकां सपोर्ट केल्लो तेंचे कडेन उलोवपाक जाय. आमचे लोकल जे आसा आतां काही कोण ना तेंचे कडेन उलोवपाक जाय. सो अशें शॉर्ट एंड स्वीट म्हणटा पळय तशें जायना तें. दुसरें म्हटल्यार एबियन्स हें तरी आमकां एक्सेप्ट ना. आमी पयलीं क्लियर केल्लें आसा एबियन्स म्हणटा तें इट इज टोटली आमकां हेज्या पयलीं अशें घडलेलें आसा. आनी तुमकां खबर आसा एबियन्स म्हणल्यार शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम ते एबियन्सान दवरून परत चालू करूंक शकता. फाल्यां कोणी कोर्टानूय वचपाक शकता आनी ते मागीर अपील करून हें करपाक शकता. सो क्लियर आसा की आमी आमचो पयलू जो शानंद्रेचो डिमांड आसलो तो रिवोकेशन आसलो. बाकीचो ऑल ओवर गोवा तो स्क्रॅपींग आसा. सो तेतून स्क्रॅपिंगाचे हितून तो ते म्हणटा की हेका घालतले म्हणटा एसेंब्लीक आमी टायम दिता फाल्यां BSC मिटिंगेक उलोवपाचें तितून आपूण टायम दिवपाक लायता आनी डिस्कशनाक घालपाचें. सो आमी क्लियर आमचो हें आसा तो पयलीं क्लियर केल्लो आसा. बट शानंद्री मतदारसंघाचें जें तेंच्यांनी सांगलें रिवोकेशनाचें आनी डिमांड जो घातलेलो सो तेजेर ते एबियन्स म्हणटा. सो आमकां तें एक्सेप्ट आमी लोकां कडेन आमचे उलयले ते डायरेक्ट सांगपाक लागले की नाका म्हणून. ओके थँक्यू. मनोज तुका तुमचो स्ट्रायक तुमी कंटिन्यू करतले फाल्यां डिसिजन घेतले. आमचो स्ट्रायक कंटिन्यू आसा. आमी क्लियर सांगलेलें आसा की जेन्ना पर्यंत आमचे डिमांड फुलफील जायना तेन्ना पर्यंत आमी हांगा आसतले. आनी लोक पळय कशें आसा लोकांक लागून हांव हांगा पावला आनी लोकांक लागून आमी काम करता. अशें न्हू कितें म्हाजें कितें आसता हांव पर्सनल एकटो डिसिजन घेवंक शकना. हे सगळे डिसिजन आसा ते लोकां वांगडा मेळोनूच घेतलो. पॉलिटिकल लिडर इन्फ्लुअन्स करता म्हणटा तेजेर तुका कितें सांग. पळय कशें आसा सगळे लिडर जे आसा ते आपणाच्या रितीन गोंया खातीर काम करतले. आतां कोण इन्फ्लुअन्स करता कितें करता तें म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्याक तुमी विचारपाचें. आमचें काम आसा की लोकांक लागून झगडपाचें. लोकांची जी विजन आसा हें विजन आमी मांडटा आनी तें विजन आमी करून हाडपाची क्षमता दवरता. ओके BSC मिटींग तुमी अटेंड करतले फाल्यां. पळय आतां फाल्यां सकाळीं कशें कितें कंडिशन आसा कितें आसा तें पळोवन आमी तें डिसिजन घेतलें. PX सस्पेंड करपाची मागलेले आतां ताका ट्रान्सफर केला. पळय आमी ताका सस्पेंड करपाचें मागलेलें. आतां हेजे फुडें कितें इन्क्वायरी करपाची आसा ती खरें म्हटल्यार डिपार्टमेंटान घेवपाचें ते तूं उलयलो CM कडेन आतां. त्या दिसा हांव उलयल्लो तेजे कडेन. आतां परत उलोवंक ना. जो येयल्लो पळय तेन्ना उलयल्लो हांव तेजे कडेन CM कडेन स्पिकरा कडेन उलयल्लो की अशें अशें जालां
तुमकां कशें दिसता अशें स्पिकरान जरी डिनाय केलें की आपूण तें घेवंक शकना सो सीएमा कडेन तेका उलयल्लो तेका तें फोन मागीर हांवें पळयलें की तेका ट्रान्सफर केला पूण म्हाका सांगू तुका एबियन्स हितून तूं सॅटिस्फाय ना ना डेफिनेटली हांव म्हटल्यार आमचे लोकूच सॅटिस्फायड ना कित्याक आतां कितें आसा म्हाजें एकट्याचेंच हें ना की सगळ्या लोकांचें आसा लोकांनी म्हाका क्लियर सांगलां की एबियन्स न्हू तेन्ना तूं रिवोकेशन जें आसा तें रिवोकेशन वेरी इम्पॉर्टंट आनी हेज्या पयलू आमकां तेंच जाल्लें आसा एबियन्सान दोन एक प्रोजेक्टूय चालू केल्लो आसा ओके बस थँक्यू आमच्या गोंयकारांक हांगा आझाद मैदानार हाडून कशा तरेन हांगा न्हिदयला ते इंसान दवरता म्हणून आनी हेजेर ठामपणी गिरीश बोरकारान सांगलां की हे आमी डिसिजन घेवंक शकना कित्याक आमच्या फाटल्यान लोक आसा आनी ओपोजिशन जे लिडर्स आहा तेंच्या भितर ते जातले ते जेन्ना रिपोर्टरान जाप केली तेन्ना गिरीश बोरकरान डायरेक्टली सांगलेलें आसा की हेज्या पयलीं एक प्रोजेक्ट असो अभ्यासान दवरलेलो म्हणून आनी तो परत स्टार्ट केलो म्हणून